रक्षामंत्री मनोहर पर्रीकार ताळगांव सभेत बाबुशाचेर भरपूर उलयलो। बाबुशाक खंय ताळगांवकारांनी पणजे धाडपाचो न्ही, ताळगांवाच दवरपाचो। ताळगांव दत्तप्रसादाच्या प्रचाराक महाराष्ट्राचो मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसही पावलो। ज्या योजना भारतीय जनता पक्षानं तयार केल्या त्या समाजाच्या हिताकरता तयार केल्या। पणजे तुम्ही आमकां हांव तुमचेर मातसो बेजारा ताळगांवान काडून सांताक्रुजाक धाडलो, परत ताळगांवान न्याय मेळटो आमकां कित्याक पणजे धाडला? पणजे आमकां कित्याक धाडला? पणजेकारांची लज काडली म्हणजे तुमकां लज ना अशें न्हय, तुमची ताणें पयलींच काडलेली। पण आता तो येवन पणजे कॅम्पेन करता म्हणल्यार पणजेचे कॅन्डिडेट म्हणजे सगळ्या गुन्यांवांचे एन्सायक्लोपिडिया काय कितें? आणि मला या ठिकाणी सांगताना आनंद वाटतो की या सगळ्या स्कीम मध्ये सगळ्यात पहिल्यांदा जर कोणी हा विचार करून इलेक्ट्रॉनिक सिटी तयार करण्याचा निर्णय केला असेल तर तो गोव्याच्या भाजपच्या सरकारने या ठिकाणी केला। आणि मला विश्वास आहे की आणि ते आश्वासन विस्मृत करण्यापासून बोगस एम्प्लॉयमेंट ऑर्डर दिवंक न्हय जाल्यार गोंयांत खऱ्या अर्थान हांगा उद्योगाचे आनी एम्प्लॉयमेंटाच्यो उपलब्धी करून आनी भुरग्यांक स्कील ताजे डेव्हलपमेंट करून भुरगे कामाक लागतले। एकूय भुरगो तो काम करपाची इच्छा दवरता आनी जाका काम करपाक येता असो भुरगो फुडल्या 5 वर्सांत बेकार उरचो ना। साळगांवां आग्नेलान काँग्रेस तिकेट घेवंक लुइझिनाक आनी दिल्ली पयशे पावयल्या म्हूण विजयान आरोप केला। गोवा फॉरवर्डान सध्या फातोड्ड्या, सालेगांव आनी शिवोले प्रचाराचो धडाको लायला। साळगांव आनी शिवोले गोवा फॉरवर्डाच्यो प्रचार सभा जाल्यो। Candidate as a person, he is the only person in Saligaon constituency who is fit to be elected as a MLA and त्यामध्ये राहणार आहे। सगळ्याकडे काँग्रेस पार्टी आणि आज जर आम्ही अलायन्स केले 30 सीट डोळे धापून येताले। हे 30 सीट येवचे न्ही हातून सगळ्यांत चड इंटरेस्ट म्हणतो लुइझीन फादराक आणि ताणें सगळ्या कडल्यान पयशे घेतल्या। दिलीप परुलेकारान फकत आग्नेलाक पयशे दिवना, तकलेन धरा। दिलीप परुलेकारान वयर जर पयशे पावयले ना जाल्यार आग्नेलाक तिकीटूच मेळनासली। वयर ते पयशे पावल्या, ते पयशे आज नावेली गांवांत लोकांक दितात आनी तुमकां खात्री दिता हो तुमचो आवाज अशें आसतलो, ताका तुमी निवडून दिवचो अशेंच तुमचे कडच्यान म्हजी अपेक्षा आहा। एक पावर हातीन येयलो, मिनिस्ट्री हातीन येयली आणि त्या पावरा बद्दल जी मस्ती हातीन येयली त्या मस्तीन एका खूब त्रास केले। हांव तुमकां सांगूंक सोदतां की गोवा फॉरवर्ड पक्ष हो गोंयकार आनी गोंयकारपणाचें हित जगपा खातीर जल्माक आयला। तो म्हणटा ह्या पक्षान बाळशें करूंक ना, मांद्रेकार उलयता तेका बाळशें करूंक ना जें पळय म्हणटा तो तेणीन 5000 मतां घेवन दाखोवची। हांव प्रतिज्ञा करता की आमी 5000च्या लिडान येतले शिवोले मतदारसंघात। कित्याक गोंयचे भुरग्याक, गोंयचे तरणाट्याक आज गोंयांत स्थान ना, गोंयकाराक प्राधान्य ना, गोंयकाराक प्रायोरिटायज करपाची कोणाचेंच विजन ना। खंयच्याच राजकीय पक्षाक गोंयकारांचें पडूनच वचूंक ना। आमचो सरकार गोंयकारवादी सरकार तुमी करपाक आमकां आदार करा। आमी भजेकारांक पसून स्कीम करतले, हे करतलेच। कळंगुट्या आग्नेलांनी आपूण एकठांय म्हूण काँग्रेसीचो जोझेफ सिकेरा सांगता। जोझेफाचो घराघरांनी प्रचार चल्ला। Started working before that
about 8 days in advance. So I had covered the entire Kalangood village, and I had told the people that we are for Congress and please help, whether it was me or Agnel. Give a break.